हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभर खंयच्यो न्यूज जाल्यो त्या आमी जाणून घेवया, त्याचो धांवतो नियाळ घेवया. सगळ्यांत पयलीं आमी ह्या रिपोर्ट अँकर समिता कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. 2 म्हयन्या पयलीं चरावणे घसघशाचेर शिवोलेच्या SFX उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या भुरग्यांक थंय ट्रेकिंगा खातीर व्हेली. थंय उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान कांय भुरगीं थंय आडकून पडिल्लीं, तर तांच्या जिवाक हो धोको निर्माण केल्ल्या खातीर शिवोलेच्या SFX उच्च माध्यमीक शाळेचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकांक शिक्षण खात्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. आनी दुसरी बातमी म्हणजे कांय दिसा आदीं मोदेवाडो पारोडा एका घरांत उबाल्दिना ब्रागांझा ह्या बायलेचो खून जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो आनी हो खून नेमको कोणे केला हाचो सोद लावपाक पुलीस व्यस्त आशिल्ले. तर हे संदर्भात आतां केपें पुलिसांक कालूच दुबावीत आरोपीक सोदून काडपाक येस आयिल्ले आसा. ह्या संदर्भात केपें पुलिसांनी रामकुमार रावत ह्या मध्य प्रदेशाच्या तरणाट्याक अटक केल्ली आसा आनी ताका आतां 14 दिसांची पुलीस कस्टडी फरमायल्या. अश्यो ह्यो 2 बातम्यो आसा. ह्यो 2 बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात. फुडें वचूया संजना कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. मया पिळगांवचे लोक गेले आतां 8 दीस म्हणजे आंदोलनार बसलेले आसा. रस्ता रोको तेंच्यांनी केल्लो आसा. म्हणटकून आयजूय तांच्यांनी म्हणजे मिनाच्या येरादारी खातीर पर्यायी रस्तो काडपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यान पिळगांवच्या माट आनी बाग वाड्या वयल्या लोकां मदीं सद्या खोदळ पडिल्लो आसा. ह्या दोनूय वाड्या वयले सद्या बायलां तशेंच जाणटे नेणटे एकत्रीत जावन आमकां आमच्या वाड्याच्या भितरल्यान पर्यायी मार्गा वयल्यान मिन येरादारी कशीच नाका असो तांच्यांनी निर्धार धरिल्लो आसा. आनी आयज अधिकारी पळोवपाक म्हणजे ती मार्क करपाक येवपाचे आशिल्ले, पण ते येवंक ना. म्हणून सद्या पर्यंत सद्या थंड आसा वातावरण अशें कळीत केलां. फुडें जर आमी म्हणजे तांचो असो ठाम मत आसा की मिनाची येरादारी आमच्या विलेजींतल्यान व्हेल्ली आमकां नाकाच अशें तांचो निर्धार आसा. फाटल्या 8 दिसांच्यान पिळगांवच्या लोकांचें आंदोलन चालू आसा. फुडें वचूया सुशांत गावसाच्या कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. बेतोडेच्या लोकांनी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी सरपंच खंय तांकां कोऑपरेट करिना, तांची कामां सामकी करिना. पंचायतीत येयल्यार लोकांक कितें कितें सांगता आनी भेश्टोन घालता अशे तरेचो आरोप करून ताणें सरपंच पदा वयल्यान राजिनामो दिवचो अशे तरेची एक मागणी केल्ली आसा. फाटले फावट ताणें खंय पंचायतीत दिल्ले की बायलेक वायट उतरां वापरिल्लीं, ताचे आडय पुलिशेन कागाळ जाल्ली आसात. सो तांची मागणी आसा की ताणें खंय माफी मागची आनी पदाचो राजिनामो दिवचो. दुसरी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां की ह्या देशांत 1 नेशन 1 इलेक्शन कायदो लागू आसपाक जाय अशे तरेचे स्टेटमेंट केल्ले आसा. दोनूय सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. दोनूय सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळयात. फुडें वचूया ऐश्वर्या केरकरा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. आयची एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कुडचडे ब्रांचेत खातेदारांची फटवणूक करून लाखांची तोपी घालपी बँकेची स्टाफ तन्वी वास्ताक कुडचडे पुलिशेन सोमारा अटक केली. तशेंच आयज ह्या बँकेचो मॅनेजर आनंद जाधव हाका अटक केला. देखून एका खातेधारकाचे 25 लाखाचे भांगर तशेंच दुसऱ्या एका खातेधारकाचे खात्यांतल्यान 5.5 लाख आपल्या अकाउंटाचेर ट्रान्स्फर केल्ल्याचो तन्वीचेर आरोप आशिल्ल्यान सद्या तन्वीक तशेंच ह्या बँकेच्या मॅनेजराक अटक केल्ली आसा आनी तांकां 2 दिसांच्या पुलीस कस्टडीची बंदखण सुनायल्या. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार विदेशांत नोकरी दिता म्हूण सांगून मडगांवच्या 150 जाणांक सुमार 10 कोटींची तोपी घातल्या. ह्या प्रकरणात कांय लोकांनी
मडगांव पुलीस स्टेशनात बाला आणि शांतीराव हांच्या आड पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या आणि तांकां अटक करून तांची प्रॉपर्टी सील करपाची मागणी तांच्यांनी केल्या. तर आता तुमकां सब एडिटरांनी एंकरांनी बातम्यो सांगले ते तुमी साताच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणी सयत हांव उत्तेजा गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.